गो फ्रेंड्स, आयज आमी कॅबेजा भाजी करूया. हिंगा कॅबेज घेयला आनी आमकां जाय कांदो, टोमाट आनी आमकां जाय नाल्ल, हळदी पिठो मिरसांगे पावडर. आतां तेल घे आनी तेलान कांदो घाल आनी बरो फ्राय कर तेका गोल्डन ब्रावन जावसर. आनी आतां तितून टोमाट घाल आनी टोमाटूय बरें फ्राय कर. आनी आतां सगळे मसाले घाल आनी मातशें अगोत बरें फ्राय कर तेका. आनी आतां कॅबेज घाल आनी बरें मिक्स कर आनी तितून हाफ ग्लास उदक घाल. टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल, बरें मिक्स कर आनी तेका धाक आनी 5 मिनटां शिजोवं दवर. आतां 5 मिनटां मागीर तितून वयल्यान तेजे नाल्ल घाल आनी तेका धाक आनी 10 ते 15 मिनटां शिजोय. तेका उदक सगळें सुकों जाय तेगेलें. कॅबेजा भाजी रेडी जाली. तेका धाक आनी मातशें अगोत दवर तेका. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब दी बरें करूं.